येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलाईन्स। राया ग्रामसभेत थळाव्यांनी वाठारांतल्या मोबायल टावराक केलो खर विरोध। वाठारांत गरजे बगर आशिल्ले स्पीड ब्रेकर काडपाची मागणी केल्यात थळाव्यांनी। फोंड्या प्रभुनगरात फाटले 7 दीस जाले उदकाची पुरवण जायनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी केल्या पुलिशेंत कागाळ। उदकाची समस्या घालात बेगोबेग जाग्यार, मागलात थळाव्यांनी। गोंयांत वाडला तापमान, जाणवतली खर आर्द्रताय। चडावत आनी उणे तापमान उरतले 34 ते 36 डिग्री सेल्सियसा मजगती, हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। राया ग्रामसभा जाली। थळाव्यांनी वाठारांतल्या मोबायल टावराक विरोध केलो। तशेंच वाठारांत गरजे बगर आशिल्ले स्पीड ब्रेकर काडपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। राया ग्रामसभेत वाठारांतल्या मोबायल टावराक थळाव्यांनी विरोध केलो। टावरा खातीर पर्यायी सुवात सुचयल्या। वाठारांत गरज नाशिल्ले स्पीड ब्रेकर काडून गांवचे रस्ते सुरक्षीत करपा खातीर उपाय येवजण करपाचो संकल्प ग्रामसभेत केलो। उदरगतीची कामां करपा खातीर फुडारान थळाव्यांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटलें अशें सांगून रायाचो कांय वाठार पाणथळ वाठार म्हूण जाहीर करचो न्हू असो थाराव ग्रामस्थांनी घेतलो। बजेट आमचे आयज आमी प्लेस केल्ले, सो तेंच्यान आमकां मातशें एरर मिस्टेक जाले तेन्ना आमी ते नेक्स्ट मिटिंगे आमी घातले म्हणून आतां डिसिजन घेतला। आनी सेकंड थिंग आमचे जे स्पीड ब्रेकराचो इश्यू आशिल्लो, ते स्पीड ब्रेकर थिंगा ते घातला ते आमी सांगला ते बरी गोश्ट, स्पीड घातले वायट गोश्ट न्ही, ते जायते एक्सिडेंट जाता थिंगा आनी लोकांक त्रास जातले आनी म्हजो पासून डिमांड आहलो जे स्पीड ब्रेक घालपाक जाय म्हणटा आनी जे ते लोक कितें म्हणटा ते सारके घालूं ना। हांवें सांगला ताका PWD लेटर बरोवन इन्स्पेक्शन करता, कितून बसोवपाक जाता, कितून जाता ते भाशेन आमको रेक्टिफाय करपाक लागता, कितून जाता ते भाशेन दिता आनी इन्स्पेक्शन करून ताका ते सोल्युशन काडटा म्हणटा। कितली रेजोल्युशनां कितली घेतली, कितें रेजोल्युशन आनी आमचे गार्बेजी खातीर बी ते उलयले की आमी आतां एक बरो प्लांट आमचो ज्या काबराल आमचो मिनिस्टर आशिल्लो तो पयलो बरो क्लब काकोराचो प्लांट गेला मनोहर पर्रीकराचो हे इनोवेशन करून तेजे जायते वर्सां जाली, 2-3 वर्सां। सो बरो प्लांट ते गोंयांत व्हडला तसो बरो प्लांट हांव जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक गेलो तेन्ना आमचे थिंगा एक प्रोग्राम दवरलो जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्शन केलें फूल 2-3 आवर्स। आनी गोंयांक म्हळ्यार अशें आख्खे इंडियेक वर्ल्डा म्हळ्यार एक बरो प्लांट थिंगा जे ट्रीट करता गार्बेजची, म्युनिसिपालिटी गार्बेज पासून थिंगा वयता। आयज एक म्हळ्यार मुद्दो आशिल्लो की ग्रामसभाचें डिस्कशन जालां की टावराचें जे गांवांत जे टावर हाडून घातला हिंगा आमी इंडस टावर हिंगा मंगळवार कृष्णा नियर, आनी तो लोकांनी एक ओपोज केला आनी हांवें एज अ वॉर्ड मेंबर म्हणून थिंगा हांवें पयलो ओपोज केल्लो, म्हाका थिंगा टावर नाका म्हणून। आतां टावर नाका म्हळ्यार आमी टावर IT पॉलिसी एज पर द इन्फॉर्मेशना प्रमाणे म्हाका आमी टावर तो ओपोज केला म्हणटरी डायरेक्ट आमकां तो थिंगा टावर नाका, आमकां सायड चेंज करूं म्हणून। टावर ओपोज केलो आमी डायरेक्ट हें करूं ना ताका की आमकां थिंगा सायड चेंज करूं। आमगे लोक थिंगा बरे म्हाका जे DP आहाय थिंगा जायते प्लेस दिवपा आहाय ते म्हणटा की आमी टावर घालपाक दिता परमिशन, पूण थिंगा न्ही, थिंगा स्कूल नेबर आहा, लोक रावता थिंगा, सो आमकां ती सायड चेंज करूं म्हणून आमी ताका मागलां। टेम्पररी पोलीस स्टेशन आहा थिंगा मायना कुत्तोरी। प्रिवियसली इट वॉज अ प्रायमरी स्कूल। The area is about 1000 square meters. It is not a big place and it is prime location. Road access from collector office we are in the about 4 kilometers. That's a prime location and we मेळना। आता गव्हर्नमेंटान एक पॉलिसी काढल्या ते म्हणटाय पंचायतीने परमिशन नाका कित्याक करता जाल्यार स्पेशली फॉर टावर्स। वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टावराचेर, भुरग्यांक इंटरनेट जाय, फॉर पब्लीक कोण काम करता ताका वर्क फ्रॉम होम वी वॉन्ट इंटरनेट, सो वी वॉन्ट टावर। आमचे ऑब्जेक्शन करना, वी आर ऑब्जेक्टिंग फॉर द साइट। तीन सगळ्या तो रिटेनिंग वॉल घालले आनी ते एसको ते पोल्स हें येताय बाउंड्रीज ते घालले ते रिटेनिंग वॉलूय आमकां पडली आनी ते रायट टेप मारपाची रेडियम रातुको वयता तो पडपाक। आनी येदोड फाल्यां रायटे सायडीक ऑल प्रॉपर्टी पडल्या, ऑल विलेज बाउंड्री कारवाना पंचायत हेतून कामले पंचायत आसा थिंग वचोन चोयचें हांव लोक आमगे पांच वयताले ते सायडीक, तूं वयता जाल्यार म्हाका खबर ना मानू वयता थिंगा ते सायडीन सावयो समाज तेश कोन झाड जालें
कितली चड झाड जालें ती खुंयता जालें तें आमकां खबर ना. आतां तें गेलो जाय तो पळ जाय तो सकयल गेलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. कस्तलो कस्ता आनी मेरेवयलो पर्वता म्हळ्यार काम करपी मनीस काम करतच रावता आनी उलोवपी उलयतच रावता अशी गत सध्या जीएमसी म्हऱ्यान जाल्या. जंय एका बऱ्या मागप्यान बस स्टॉपाची शेड घातला. आता सरकाराची कामां लोकांनी करप जाल्यार लोकांच्या कराचो पयसो उपेगाक पडटा तरी खंय, हे एक मोठे कुवाडे. पळयत विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. हें आतां तुमकां दिसता तें म्हाज्या फाटल्यान ही गेट दिसता ती ही गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH. सो आतां हिंगा तुमी एक गोवा मेडिकल कॉलेज सो मेन गेट हॉस्पिटलाची मेन गेट जावन आतां तुमी हिंगा पळय म्हाज्या फाटल्यान. सो आतां तुमकां दिसतलें हिंगा एक कितें कंस्ट्रक्शन येता काय म्हूण, पूण हें तशें न्हू. आतां तुमकां दाखयता हें हिंगा कितें पळय तें. सो आतां हिंगा जावंक जाय आसलें एक बस स्टॉप, कित्याक हॉस्पिटलान सोडिया कोण भायर सरता वो कोण ह्या हॉस्पिटलान येता वयता पळय ते मनीस सदांच प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम आसता. सो हिंगा जावंक जाय आसलें एक बरें बस स्टॉप, पूण आतां कोणें पूण हिंगा एज अ कायंड म्हणूंक जाता वो कोण वेल विशर हिंगा तेणी शेड घातल्या. सो आतां हे शेड पळयत जाल्यार तुमी आतां चिंतले आनी आतां हांव कितें म्हूण सांगपाचें, हिंगा गोवोरमेंटाचो वो आमच्या ऑथॉरिटीचो स्टेटस कितें आहा पळय तो कळटा. सो एक बस स्टॉप तर घालपाक सो ही कोणें वेल विशरान हिंगा शेड घालची पडटा जाल्यार तुमी पळयात वो आमचो स्टेटस खूंय पावला पळय तो. सो आतां ही घालतल्याची चूक वो घालतल्यान कितें बरें केलां एज अ वेल विशर तें आतां तुमी सांगा हिंगा. हे तुमी पळयतात हिंगा एक बस स्टॉप आहा पूण इट इज कावर्ड विथ बुशीस, झाडांनी भरलेलें आहा. सो आतां तुमीच पळयत हिंगा तुमकां कितें दिसता पळय तें. हिंगा एक बस स्टॉप घालपाक जाय आहलें वो एक कोणें शेड घातल्या. सो तेणें ती घालपाक उपकार नाहली ते वेल विशर वो कोणें घातल्या पळय ती. सो आनी असली शेड तर पब्लिकान घालची पडटा जाल्यार आमची ऑथॉरिटी आहा ती करता कितें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत देवकार पळय फुडल्यो खबरो. फोंड्या प्रभुनगरात फाटले 7 दीस जाले उदकाची पुरवण जायना. प्रभुनगराच्या थळाव्यांनी पुलीस कागाळ केल्या. उदका पुरवण सारकी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. प्रभुनगर फोंड्या लोकांक उदका खातीर तळमळचे पडटा. 7-8 दीस जाले लोकांक उदक ना. आदीच गरमेचे दीस, ते भायर भुरग्यांच्यो सुटयो, लोकांचे हाल जाल्यात. हे विशीं थळाव्यांनी केतन भाटीकारा सयत पुलिशेत कागाळ केली. डिपार्टमेंट केलो तुम्ही कितेंय करा आमकां ताजेर कांय ना. आनी टिप्पणी हांव परत सांगता, लास्ट 10 दिसाच्या पयलीं अडेज वर्सां कोणा उदकाचो त्रास जावना. सो आमी राजकारण करपाक येवना हांगा. आमकां जाय तें उदक तुमी डिपार्टमेंट वेगळे करा या टँकर डिपार्टमेंट वेगळे करा, ताजे आमकां प्रॉब्लेम ना. जाय ताणें टँकर काडूनी जाय ताणें जोडूनी आमकां जाय तें आमच्या लोकांक उदक मेळपाक जाय. आनी त्या उदका खातीर आमी आयला. आमकां उदका शिवाय राजकारण नाका. आमकां फक्त जाय तें आमच्या गोरगरीब भावांक, आमच्या लोकांक, आमच्या भुरग्यांक एज्युकेशना टायमार आतां थोडो सुटी पडटली तेन्ना खेळटा तेन्ना न्हावून आपलें हायजीन सांबाळपा खातीर जें उदक जाय तें गव्हर्मेंटान आमकां उदक दिवचें, इतलेंच. 7 दीस जेन्ना एका घरान उदक नासता तेन्ना जितले त्रास जाता पळय, हांव स्वता आतां एक दीस सोडून दुसऱ्यांगेर न्हांवपाक वता अशी परिस्थिती आयल्या. पयर आमकां रातचें पिवपाक उदक नाशिल्लें. प्रत्येकाच्या घरांनी बिस्लरीच्यो 20-20 लिटराच्यो हे आसा बॉटल्स आसा. अशी परिस्थिती सामकी ही दुर्दैवाची. पयलीं केन्नाच जायनाशिल्लें. इतलीं वर्सां जालीं, 25 वर्सां जालीं हांव रावता आतां हांगा फोंड्या प्रभुनगरान, कांयच जावं नाशिल्लें. पूण हे मदींच आतां दुसऱ्यांक उदक खंय धाडटा काय कितें करता तें आमकां कांयच आयडिया ना. फक्त आमकां इतलेंच रिक्वेस्ट की बाबा आमकां उदक जितलो टायम पयलीं सोडटाले, 6 दीस पयलीं सोडटाले तशें
उदकाची पुरवण चालू जावची. आमकां म्हणल्यार 8 दीस जाले उदक ना आनी आमकां इतले त्रास जाले. भुरगे म्हणल्यार संडास वचपाक आसले उदक नासलें. ती भुरगे म्हाजे ट्युशन येता, आमगेर ट्युशन येता, ती टॉयलेट वचपाक म्हणल्यार उदक ना. म्हणल्यार हांवें सांगलें तांकां भायर कर म्हणलें उदक भितरलें, कित्याक उदक ना आनी उदक ना जाल्यार वास येता युरिनाक भितरलें म्हूण हांव तांकां भायर धाडटालें. आनी आतां खूब त्रास जाले. आमचे नेबर म्हाका फोन करीत आसा उदक आसा उदक आसा म्हळ्यार उदक ना. म्हळ्यार हांव आमचे दोतोर भटेकाराक परत परत फोन करतालो. ताका आमी बेश्टे हें करताले म्हळ्यार कित्याक तो झगडटा आमचे खातीर. म्हळ्यार हांवें ताका फोन मारून सांगतालें की आमकां उदक ना म्हणून. म्हळ्यार तो आमकां हेल्प करता. आमकां हांगा हें पॉलिटिक्स नाका. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. भाजपाचो सरकार समाज वावुरप्यांक भिल्लो आसा. समाज वावुरपी जाल्यात ऑपोजिशन अशें म्हणत गोंयचो आदिवासी समाज अत्याचार आनी अन्याया आड झुजपी रामा काणकोणकाराक तेंको दिवपाक मुखार आयल्यात. गोंय राखपाक फुडें सरपी मनशांचो आवाज दामपाचो यत्न सरकार करता अशेंय ताणें ह्या वेळार टिका केली. गोयच्या मुख्यमंत्र्या आड अपमानास्पद टिप्पणी केल्ल्याच्या आरोपा खाला रामाक अटक केल्ली. त्या उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो. राज्यांतल्या कार्यकर्त्यांनी आनी विरोधी पक्षांनी खरसानेन निशेध केल्लो. नामनेचो समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हांकां अन्यायान लक्ष करप, छळ करप, चुकीची अटक केल्ल्याचो गोंयच्या आदिवासी समाजान खर निशेध केला. समाज वावुरप्या आड जावपी अत्याचार आनी अन्याय विरोधात तांणी सरकाराक धारेर धरले. रामा काणकोणकर जे आसा आमचे रतीबाईन म्हाका खंय तरी काल मेसेज धाडली आनी आफ्टर सीइंग दॅट मेसेज हांवें परतून ताका धाडलें, आर यू शुअर इट्स टुमॉरो? तेणें म्हणलें येस मॅडम, प्लीज बी देर, वी नीड युअर सपोर्ट. हांव तांकां सानुभुती दिवपाक आयिल्लें आसा. जावं ते आमचे गावडा, वेलीप, धनगर, कुणबी समाजाक जे आयज हे लिडर भायर सरिल्ले आसा आख्खे गोंयचे आनी कित्याक लागून निशेध करपा खातीर जे आमचे दोन बरेकान एक्टिविस्ट आसा गोंयचे जे आमचे बरोबर खांद्यार खांदो घालून काम करतात. पयलो म्हणटात तो म्हजो भाव म्हणटा. म्हाज्या लायफान म्हाका भाव ना पूण हांव एक दोगांय म्हजे भाव म्हणून मानता. सदांच तांचे बरो आसता. एक म्हणटा तो रामा काणकोणकर आनी दुसरो म्हणटा तो शंकर. आतां सगळ्यांक खबर आसा की तांकां FIR जाली, हेंचेर FIR जाली. रामाचेर तर दुसऱ्या खेपी जाल्या 15 दिसां भितर. एक तो बेलेचेर भायर आसा, ही दुसरी खेप. आनी दुसरे म्हणटा ते म्हज्या दुसऱ्या भावार ते म्हणटा ते शंकर कोलजीचेर जी FIR जाल्ली आसा. म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत खूब मुद्दे आसा, बर्निंग इश्यूज आसा. आतां हालींच तुमी पळयलें आसतलें कितले मुद्दे आसा. इवन भुरग्यांनी शाळा स्टार्ट करपाचे एप्रिला साकून. हे मुद्दे सगळे डायवर्ट करपाक जाय म्हणून जे सरकाराचे अगेन्स्ट उलयतात, सरकाराक एक्सपोज करतात, रॉंग डुईंग्साचेर एक्सपोज करतात, आमचे असल्या लोकांचेर ते FIR आनी अरेस्ट वॉरंट घालपाक तांकां ते फाटी सरनात. भाजपाचा जो सरकार आयज एक्टिविस्टांक न्ही खऱ्या अर्थान भिल्लो आसा आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमी एक्टिविस्ट आयज खरे ओपोजिशन जाल्ले आसा. आमी काम धंदो भुरगीं घर सगळें सोडून आमी गोंयच्या पासत वावुरतात, डिस्ट्रक्शनाचेर उलयतात, गोंयकारपण सांबाळपाक उलयतात. म्हाका दिसता हे खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर ही गेम स्टार्ट केल्ली आसा एक्टिविस्टांक अरेस्ट करपाची. पूण सांगता हांव परतून ऑन बिहाफ, very bold statement I'm making on behalf of Shankar and Rama. I, Pratima Kutina, I'm telling you, my brothers will be out in another 2 days and that is not gonna shy. We are not gonna shy away. We are not gonna get suppressed. उत्तर दिता की फुल जोशान आणि खूप पावरान Pratima, Shankar and Rama and all the activists of Goa will expose you all and will fight tooth and nail to save Goa and गोंयकारपण. जे कोण फुडें सोदता गोंय राखपाक तेंचेर आज सरकार तेंचो वॉयस दामूंक सोदता. आतां 17-2 जरी तो गोंय इकून हातलो जाल्यार काल तांकां पडला ते पुरो हायकोर्टान. 17-2 मागीर जॉब स्कॅम, मागीर आनी दुसरी कसली स्कॅमां आहा ती ही सरकाराची नुपोवपाक हें सगळें गोंयान कारस्थान चल्लें आसा. जरी तर आज गोंयकार उठना जाल्यार गोंय कम्युनल टेन्शन जावंक शकता. आज तुमी पळयला सांजे आर्यल कसलो बोवाळ जालो, सांगे कसलो बोवाळ जालो, 17-2चेर कसलो बोवाळ जालो. हे सरकाराचें फकत गोंय पिसफूल आहा तें कितें तरी देवळां इगर्ज्यो मोडून लोकां मदें टेन्शन घालपाचें आनी आपलें काम जमनी विकपाचें, पयशे करपाचें हें साधून घेवपाचें.
आयज खंय तरी आमी हें स्टॉप करचें पडटलें. गोंया खातीर एक्टिविस्ट भायर सरना तेन्ना आमचो गोंयचो लोक एसटी समाज, बहुजन समाज हो सगळो समाज आयज हे गोंय राखपा खातीर भायर सरलेलो आसा. जो कितें आवाज आयज उठयता हो समाज आयज आवाज उठयता जाल्यार तो गोंयाच्या आयज खंय तरी अत्याचार जावंक लागल्या. एक्टिविस्ट भायर सरोंक ना. आयज आमचे हे सगळे गोंयकार आनी हे गोंयकार आयज सगळे एकजुटीन भायर सरतले हेजे फुडें. म्हणून पावताले. आता खंय तरी अशें दिसता की आमचो काब्रेश्वराचो टॉपिक खंय उरला तो डायवर्ट गेलो वयता आणि दुसरेच हे भलतेच अशें करून तेंचे तोंड बंद करपाची कामां करता. ती हांव गव्हर्नमेंटाक परतून रिक्वेस्ट करता की तेणी हे मातशे फाटी घेवन तांकां अशें त्रास करपाचे ना. नाजाल्यार कोणूच उलोवचो ना. हे गोंयकारांक पयलू कळपाक जाय. जेन्ना खापरेश्वर देवस्थानाक हात घातलो तेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें काय म्हणल्यार जबरदस्त दुखले आनी इतले दुखले की लोकांनी कितले काय म्हणल्यार तीव्र विरोध केलो. इतलो विरोध केलो की गायो सुद्दां मारल्यो आनी आमी पळयलें की काही लोकांक थंय कितें काय म्हणल्यार अरेस्टी जाले. तर हे कित्याक जालें हें सगळें कारण? आतां जे पळय आतां स्वामीचें जें पळय प्रकरण आसा तें जालें कित्याक की लोकांक दिसलें की बाबा ह्या सरकारा कडेन आमचो विश्वास आनी उरलो ना. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत वाडपी तापमान आनी खर आर्द्रताय जाणवतली. IMDन पुराय राज्यात चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 36 डिग्री सेल्सियस उरतले. उष्णताय वाडटली. गोंयांत तापमानात वाढ जावपाची शक्यताय वाडटली. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. सोमारचे तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. मध्य प्रदेशाचेर चक्रीवादळाचे परिसंचरण. गोंयांत उष्ण आनी दमट परिस्थिती. सोमारचे तापमान 36 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.